लोकसेवेच्या स्पिरितान भरून आयल्या भेटोंक सोम्या हे बलिदान बांदवपणाच्या स्वादीक एकवटान जमल्या वचून तुका घे वरदान जेजू तुझे जेवण सर्गीचे पवित्रकान दैवीक तुझे पोषण दादोस करता जीवन जेजू तुझे मरण जिविताचे कारण अमर पुनर्जीवन पण बरवर्षाचे किरण बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. मोगाच्यानो जेजू पुनर्जीवन जाल्ल्या उपरांत आपल्या शिसांक आनी हेरांक दिश्टीक पडलो. ह्या संदर्भात जेजूच्या हातांत पायांत आनी कडवळांत आसलेल्या किळ्यांचे गुर्त ताची वळख धरूंक आनी ती वळख हेरांक दिवंक आदार जालें. जेजूचे कुडीचेर आसलेले किळ्यांचे गुर्त पुनर्जिवंत जेजूची नीज वळख धरूंक आनी हेरांक तो अनुभव दिवंक कुमक करता म्हणलो व्हरतो संदेश आयची देवस्तुती दिता. आतां भेटोवच्या येवकारिस्ता वेळी त्याच पुनर्जिवन क्रिस्ताक भेटोवंक आनी देवाचे कृपेन वाडोवंक गरजेचो आदार मागया. तर ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावो ते बरे वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. सांगात आमी मागया. हांव पातकी सर्वपदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बघेव सदां संकवार मरये देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळत करो आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळत कर, सोमिया काकुळत कर, क्रिस्ता काकुळत कर, क्रिस्ता काकुळत कर, सोमिया काकुळत कर, सोमिया काकुळत कर. महिमा 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 देवाक वंसर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर्वद्वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या तर वैभव बापासून आमी तुका वागणता. सोमिया जेजू क्रिस्ता बाबाच्या एकल्याच पुता
सोमिया देवा देवाचे शेडये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर आमची काकूत कर तू बाबाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाते देवा बापाचे महिमे येशू ख्रिस्ता येशू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया जिव्या देवा आमच्या बापा मनशाच्या विकाटायच्यो मान्य तुझ्या जनवायची येवजण पाडाव करूंक सकनात देखून जेन्ना सुदैवानी तुझ्या पुताक जिविताच्या घडणारा कुर्सार मारलो तेन्ना तुवें ताका गणित पदवेन आमचे खातीर नव्यान जिवंत केलोय जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवंतपणांत उगडापी केल्ली ही तुजी जनवाय पदवी आनी मोग आमी वाखाणटाव आमच्या काळार लेख नासलेल्या मनशांक तुवें केल्ल्या सोडवणेची अजून खबर मेळोंक ना तर तांकां सगळ्यांक तुज्या येवजणेचें शुभ वर्तमान तुज्या क्रिस्ती भुरग्या वरवीं पावय म्हूण मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. धर्मदूताच्या कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. तवळ पेद्रू लोकां लागीं म्हणालो अब्रामाच्या इसाकाच्या आनी जॅकोबाच्या देवान आमच्या पुर्वजांच्या देवान जेजूक आपल्या सेवकाक महिमेवंत केलो. तुमी ताका पराधीन केलो आनी पिलाता हुजीर ताका तुमी नाकारलो. पिलातान ताका सोडसो म्हूण निश्चित केल्ल्या वेळार भाग्यवंत आनी नितीवंत जावन आसलेल्या ताका तुमी नाकारलो. एक कुणीगराक तुमकां सोण दिजे म्हणून तुमी मागलें आनी जिविताच्या करताक तुमी जिविशी मारलो. तरी देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो. हाका आमीच साक्ष. तरी भावानो जें तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेनारपणान केलां म्हूण हांव जाणा. पूण देवान आपल्या क्रिस्तान कश्ट सोसूंक जाय म्हूण समेस्त प्रवद्या मुखान आदींच सांगून दिलां तें हे परी सिद्ध केलें. तुमी तर देवा थंय पाटी परता. तुमची पदकां पुसून वेचे खातीर जिणी बदला. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. तुझ्या मुखामोळाचो परसर आमचेर फांकय सर्वेस्पोरा. तुझ्या मुखामोळाचो परसर आमचेर फांकय सर्वेस्पोरा. हांव तुका उलो मारतना म्हाका साप दी म्हज्या नीती देवा. कश्टांवरांतलो म्हाका निवारतल्या म्हजी काकूत कर. म्हजे मागणे आयकोन घे. तुझ्या मुखामोळाचो परसर आमचेर फांकय सर्वेस्पोरा. आपल्या विश्वासांक
सर्वेस्पोर विचित्र दया दाखयता हांव ताका उलो मारतना तो म्हाका कान दिता तुझ्या मुखा मोळाचो पसर आमचेर फांकय सर्वेस्पोरा जायती म्हणटा कोण आमकां बरे दीस पावो करी पूण तूं तुझ्या मुखा मोळाचो परसळ आमचेर फांकय सर्वेस्पोरा तुझ्या मुखा मोळाचो परसळ आमचेर फांकय सर्वेस्पोरा समाधानान विशीव घेवंक हांव वाड पडटा आनी बेगीस म्हाका न्हीद येता कित्याक तूं एकलोसू सर्वेस्पोरा भद्रतेचो निवास म्हाका दिताय तुझ्या मुखा मोळाचो परसळ आमचेर फांकय सर्वेस्पोरा तुझ्या मुखा मोळाचो परसळ आमचेर फांकय सर्वेस्पोरा जुवांच्या पहिल्या पत्रांतले वाचप म्हज्या ल्हान भुरग्यांनो तुमी पाताक आदारून नजो म्हणून हांव तुमकां हें बरयतां पूण कोणीय पातकांत पडलो जाल्यार बापा लागीं आमचे खातीर विनंती करूंक आमकां एक मध्यस्थ आसा तोच नितीवंत जेजू क्रिस्त तोच आमची पातकां पुसून काडटा ती बली आमची मात न्हय बगर आख्ख्या संवसाराची पातकां जर आमी देवाचे उपदेश पाळटा तर हे वरवीं आमी ताका वळखता म्हूण दृढ सांगीत कोणी मनीस म्हाका देवाची वळख आसा म्हूण सांगून ताचे उपदेश पाळिना जाल्यार तो एक पडकिरो सताक तो परकी पूण जो कोण उतरां पाळो दिता ताजे तें देवा समोर निजाकी संपूर्णतेय पावला देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार Alleluia, 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 Alleluia. सोम्या जेजू पवित्र पुस्तक आमकां विवरून सांग तूं आमचे लागीं उलयतना आमची काळजां पेटा शिंक Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या तवळ एम्माउस्तावन आयलेल्या शिसांनी वाटेर घडलेल्या संगते विशांत आनी उंडो म्हणटना आपणे ताची वळख कशी धरली ह्या विशांत तांणी तांकां सांगूंक सुरू केलें अशें उलयत आसतना जेजू तांचे मदेगांत येवन उबो रावलो आनी समाधान तुमकां म्हणालो ते सगळेच गबारले आनी आपूण एक मेल्लें देखतां काय म्हूण चिंतून ते आकांतले पूण तो तांकां सांगी लागलो तुमी कित्याक गबारल्यात तुमच्या मतीन तुमी दुबावतात कित्याक पळया म्हजे हात आनी म्हजे पांय हांव सुतो म्हाका हात लावन पळया म्हाका आसात तशें मेल्ल्याक मांस हाडां आसनात अशें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी पांय दाखयले ते इतले संतोश आनी विस्मीत पावले संगत सत्मानूंक ते आनिकी दुबावतले देखून जेजून तांचे लागीं म्हळें हांगा तुमचे लागीं कांय पुणी खावंक आसा तांणी ताका इंगल्यार भाजल्ले मासलेचो एक कुडको दिलो ताणें तो घेवन तांचे मुखारच केलो उपरांत जेजू तांकां सांगी लागलो ह्योच त्यो संगती तुमचे सांगात आसल्या वेळार हांवें तुमकां सांगल्ल्यो मोइजेच्या नियमशास्त्रांत प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी
आनी किर्तनांनी म्हजे विशांत कितें बरोवन आसा तें सर्व घडोवन येवंक जाय. उपरांत पवित्र पुस्तक तांकां समजा सारके तांच्या मतीक ताणें उजवाड दिलो आनी म्हळें, अशें पयलेंच बरोवन आसा, क्रिस्तान कश्ट सोसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा. ताच्या नांवान जिणी बदलाप आसो आनी पातकांच्या बोगसनाचो संदेश जेरुजलेमांतावन सुरू करून सर्व परसांक परगट करूंक जाय. तुमीच ह्या संगतीक साक्ष. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, एक राय आसलो आनी हो राय एक फावटी आपल्या राजवटकाच्या त्या सुवात्यांनी परके वेशान भोंवता आनी एका दुबळ्या मनशाच्या घरा वेता आनी ताची भेट करता. त्या दुबळ्या मनशाक ह्या रायाची वळख मेळना. आयल्या ह्या रायाक, परके वस्त्रार आसल्या रायाक तो स्वागत करता, ताचे लागीं उलयता. रायाक मस्त संतोश जाता आनी उपरांत मस्त फावटी त्या मनशाची भेट करता. आनी कितें तो दुबलो मनीस ह्या रायाक खावंक दिता, पिवंक दिता, सगळें स्विकार करता. थोड्या तेंपा उपरांत राय एक निर्धार करता आपणाची खरी वळख त्या मनशाक सांगची. आनी राय चिंता, केदार आपणाची खरी वळख हांव ताका सांगता आनी ह्या वेळार खंडीत जावन तो दुबलो मनीस म्हजे लागीं कितें म्हणी काणीक विचारतलो. तो दुबलो देखून कांय ताजें अंतस्त बरें करचे खातीर, दुबळीकाय जावन भायर येवचे खातीर कितें म्हणी विचारतलो म्हूण राय चिंता आनी आपणाची वळख त्या दुबळ्या मनशाक सांगता. आनी ह्या वेळार तो दुबलो मनीस त्या राया लागीं म्हणटा, राया, कितलें वर्तें भाग म्हजें तुवें म्हज्या ह्या ल्हानशा गुडसलाक येवचें आनी म्हजी इश्टाघात करची. तुवें चिंतचे बरी, म्हाका तुजे जावन कितेंच खाणीक हांव आशेना, कितें म्हाका गरज ना. पूण हाच्या वर्ती खाणीक तुवें म्हाका येदोळसो दिलाय. हांव एकलो दुबलो तरी, एक ल्हानशें गुडसूल तरी म्हज्या घरा येवंक तुवें येवजिलें आनी म्हज्या सांगाता तुवें इश्टाघात केली. हांवें तुजे लागीं मागचें इतलेंच, तुवें कितेंच म्हाका खाणीक दिवची गरज ना. जे इश्टाघात तुवें म्हजे सांगाता केल्याय ती इश्टाघात आखेर वरेक दवर. ताच्या वर्ती इश्टाघात दुसरे खाणीक म्हाका गरज ना. तुजी इश्टाघातच तुवें म्हाका दिवची, वर्ती खाणीक. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज आमी पास्का काळाचो तिसरो आयतार आचरण करता. पास्कांच्या काळार आसाव जेजूचें पुनर्जिवंतपण आमी परगट केला. आनी पुनर्जिवंतपणाचें सत हे फेस्त ह्या पास्कांच्या काळार परत परत आमकां उगडासाक हाडटा की जेजू ह्या संवसाराक आयलो, वा बापान आपल्या पुताक ह्या संवसाराक धाडलो आनी जेजून आपणाकच आमकां दिला. जो जेजू क्रिस्त देवाचो पूत बापा सांगात आसलो मनशा रुपी ह्या संवसारी आयलो. आपणाकच गुलाम करून आमचे बसत कुर्साचें मरण ताणें सोंसले आनी पुनर्जिवंत जावन नव्या जिविताची वाट आमकां ताणें दाखयली. पातकांचेर मरणाचेर ताणें जैत वेलें आनी आमी पातकांत पडल्या तरी आमचे खातीर विनाती करूंक जेजू क्रिस्त आमचो मध्यस्थ जाला. आयचे दुसऱ्या वर्सा बोरता बरे रितीन आमकां हें सत कळीत करता. वडल आराधनांत हांवें तेंच म्हळें, आमी कितले व्हड पातकी जाल्यार आमी पातकाक भिवची गरज ना. सोम्याक बोगसूंक जायना तसलें पाताक कितेंच ना. देखून सांजू हांव जेजूचो मोगाचो शीस, जेजूचो मोग ताणें अनुभव केल्लो. तो म्हणटा, तुमी पाताक आदारूंक नजो म्हणून हांव तुमकां हें बरयता. आमी कोणेय पातकांत पडचें न्हय, पूण कोणेय एकलो पातकांत पडलो जाल्यार सांजू हांव म्हणटा, आमचे लागीं बापा लागीं विनंती करच्याक एक मध्यस्थ आसा, तो नितीवंत जेजू क्रिस्त. आमची पातकां पुसून काडची ती बली आमची मात्र न्हय. सांजू हांव स्पश्ट तरान सांगता, सगळ्या संवसाराची पातकां. देखून पळया की जेजून कुर्सार
आपणाचे जिविताचें बलिदान भेटयलें कित्याक आमच्या पातकांतावन सोडवण दिवचे खातीर. पूण तो सोमी तिसऱ्या दिसा पुनर्जिवन जालो. देखून भावान आनी भयणीनो, पुनर्जिवनपणाचें सत आमी नियाळोवंक जाय. तो मिस्तर आमी आमच्या समजणे बायलो, पूण थोडी संगती ज्या आयच्या वांजेलांत आसात हे पुनर्जिवनपणाचो गूट वा हो मिस्तेर आनीक चड समजोवंक आमकां आदार जाता. कोण एकलो मरण पावलो व्यक्ती आमचे मुखार हजर जालो जाल्यार खंडीत जावन आमकां भंय लागत. जर एकलो मरण पावला म्हणलो व्यक्ती सडनली एका मनशाक मातयेक पायला, दुसऱ्या दिसा आमच्या घरा मुखार उबो जालो जाल्यार खंडीत जावन आमी खावचे येतले हांव. आनी तसलोच एक परिस्थिती जेजूच्या शिसांची. एकच आमकां त्या मनशा विशयान दोन चिंतपा येतात. एकच तो निजायगी मरोंक ना, मेला म्हूण खबर केल्या, वा ना तर तो एक मेल्ले व्यक्ती, असले एक चिंतप आमकां येवंक पुरो. कित्याक ह्या संवसारांत मरण पावली, कोणी परत्यान जिवंत जावंक नात. पूण मुखाशा भाव भयणीनो, मरणांतलो जिवंत उठिल्लो पयलो व्यक्ती जावन आसा जेजू क्रिस्त. कित्याक सोमी क्रुसार मेलो, ताका मातयेक पावयलो अरिमातेच्या झुजेन, निकोदेमान आनी जेजूच्या मुगाच्या मनशांनी ताका मातयेक पायलो. पूण तिसऱ्या दिसा तसो सोमी परत जिवंत जालो. आनी हे सत आपूण खरोच जिवंत जाला ते सत दृढ करचे खातीर, आपल्या शिसांचो भावार्थ गुंड करचे खातीर, भद्र करचे खातीर जेजू शिसांक दिश्टीक पडटा थंयसर हांगासर. आनी तांचो भावार्थ तो भद्र करूंक जेजू थंयसर तांकां दिश्टीक पडोन थोड्या संगती तो स्पश्ट करता. देखून जेजू म्हणटा, हांव खरोच जिवंत जाला, म्हाका हात लावन पळया, हांव मेल्लो न्हय, हांव मेल्लें न्हय. मेल्ल्यांक हात पांय आसनात, तेका आले दिसतात मात्र. जेजू म्हणटा, म्हाका हात लावन पळया. ताचो दुबाव तो बेगीन वचना. देखून दुबाव स्पश्ट करचे खातीर जेजू तांचे सांगाता मासले खाता, उंडो खाता, आनी आमकां अंतर स्पश्ट करता की आपूण खरोच कुडीन आनी आत्म्यान जिवंत जाला. देखून भावान आनी भयणीनो, पुनर्जिवंतपणाचें सत जे कितें आमी फाती येता, केवळ आत्म मात्र जिवंत जावचें न्हय. आमकां सत्मानता मागणें कळीत आसा. आनी सत्मानता मागण्यांत आमी 11 म्हणची उतरां आसात. सत्मानता पवित्र आत्म्याक, कथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार आनी कुडीचे पातकांचे बोक्साने आनी कुडीचे जिवंत. पळया की आमचो भावार्थ आमकां स्पश्ट तरान शिकयता की आमी केवळ आत्म्यान मात्र जिवंत जावचें न्हय, बगार कुडींनी जिवंत जाता. कुडीन जिवंत जावचें म्हळ्यार अर्थ कितें? एक मनीस मरण पावतना आमी ताका मातयेक लायता. आतां आधुनीक काळार जाग्याचो अभाव आसले देखून पवित्र सभा एकल्याची कूड पेटोवंक अवकाश करून दिता. क्रमेशान म्हणटा, जर एकल्याची मनशाची मेल्ली कूड पेटयली वा मातयेक लायली, धूळ जाली, गोबर जालो जाल्यार ताणें कशें जिवंत जावचें, मिस्तेर कशें समजोवचो. हक गिन्याना भायर आसलो भावार्थाचे गुट. पूण थोड्यो संगती जेजूच्या जिवंतपणाचेर निदर घालतना आमकां थोड्यो संगती समजता. पयल्यान खंडीत जावन भावार्थ शिकयता प्रमाणे आमी कुडीन आनी आत्म्यान पुनर्जिवन जाता वय, तें सारकें. पूण सांगत आस जे कितें एका मनशाक मातयेक लायतना ते मांस आनी हाडां मातयेंत कुंभ जावन वेतात, धूळ जावन वेता. पूण पुनर्जिवन जाता आसतना आमकां नवी कूड मेळटा. हें सत समजोवचे खातीरच जेजू थाबर गुड्यार आपल्या आपोसला संगाता रुपांतर जाल्लो. थंयसर ताची कूड महिमे वरीत जाल्ली, सर्गीची कूड ताका लाभल्ली. आनी तीच कूड जावन आसा आतां पुनर्जिवन जाल्ल्या क्रिस्ताची कूड. देखून ह्या कुडीक वेळ आनी जागो हाचे बंदोबस्त ना. इंग्लिशान म्हणचे जाल्यार टायम आनी स्पेस हाची बंदड ना. जेजू मरच्या पयले आपल्या शिसा सांगाता आसतना केवळ एका सुवातेर मात्र आसलो, कित्याक आमचे बरी एक मनीस जावन आसलो. ताका जाग्याची आनी वेळाची बंदड आसली, एका वेळार मात्र एका सुवातेर मात्र आसलो. पूण पुनर्जिवन जाल्लो क्रिस्त, ताची पुनर्जिवन जाल्ली कूड ह्या वेळ आनी जाग्यात जावन मिकवाता. म्हळ्यार सोम्याक एकाच वेळार दोन कडेक रावंक जाता. वा एक घर दारां धांपून आसल्यारय थंयसर ताका जिवंत जावंक जाता. जर एक कडेन दिश्टीक पडलो थंय जावन नापयस जावंक जाता, नापयस जावन आसले कडेन प्रत्यक्ष जावंकय जाता. वांजेलान तुमी पळयता एम्माउसाच्या सांगाता चललो जेजू उंडो मोडतना नापयस जालो.
आनी ते शीस जेरुजलेमाक फाटीं आयले आनी हे शीस आपल्या हेर सांगाता आपणाचो अनुभव वांटून घेता आसतनाच जेजू परत्यान थंय दिश्टीक पडलो आनी उपरांत जेजूचे आपोस्तल भियान दारां धांपून मागणें करनासलेल्या वेळार थंयसर तो दिश्टीक पडलो. पळया गी म्हळ्यार जेजूची जिवन जाल्ली कूड ती महिमे भरीत कूड. त्या कुडीक भूक लागना, ताण लागना. ती कूड वेळ आनी काळात हांव विकवाल्ली. देखून आमकांय जेजू आपणाच्या पुनर्जिवंतपणांत वांटेली करता म्हळ्यार आमी पुनर्जिवन जाता म्हळ्यार आमकांय सोमी असलीशी एक कूड सोमी दिता. म्हणजे आमी केवळ आत्मो जावन सर्गाक वचना मगार कुडी आत्म्या समेत सर्गाक वेता म्हळ्यार आमची अस्मिताय, आमचें अस्तित्व, आमची आयडेंटिटी हे सगळे अशेंच उरता. देखून पळया गे पुनर्जीवन जाल्या उपरांतय जेजूच्या हातांत आसले गाय तशेंच उरता. देखून तो अशी सांगता दाखयता आनी पळय सांगता पळया म्हज्या हाताचे गाय, पळया म्हजें खडवल, हांवूच तो, म्हाकाच तुमी कुर्सार मारलें पूण आज हांव जिवन जाला. म्हणजे ती जावन आसा जेजूची महिमे भरीत कूड. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजू क्रिस्त खरोच जिवन जाला म्हणलें सत लूक आपल्या वांजेलांत दुसऱ्या दुसऱ्या रितीन तो आमकां शिकयता आनी आमचो भावार्थ दृढ करता. देखून आपूण खरोच जिवन जाला म्हणलें दाखोवच्याक जेजू आपणाकच ताचे समोर हजर करता. ताची कूड कशें पयलें आसलें की तशेंच आसलें. पयलें कितें गाय आसलें तें गाय तशें उरता. देखून अशें जेजू तांचो दुबाव कोडोवंक आनी भावार्थ घट करूंक प्रयत्न करता. दुसऱ्यान जेजू पुनर्जीवन जाल्ले मुखांतर लूक आमकां कितें शिकयता. जेजू जावन आसा खरोच सोडवणदार. जेजूच्या परगटचिन्या वेळार पेद्रोन जेजूक म्हणलें तूं जावन आसाय देवाचो पूत, निजा देवाचो पूत, सोडवणदार. आनी हें सत जेजू आपोस्तलांक दिश्टीक पडोवन आपूण खरोच देव म्हणलें तांकां परगट करता आनी जिवंत देव सासणाक मरचो ना आनी ताजे थंय भावार्थ दवरूंक तो आपयता. आनी तिसऱ्यान कुर्साचो महत्व आनी गरज कळयता. आयच्या वांजेलांत 11च्या त्या भागांत जेजू कितें शिकयता. सगळे मोइजेचे नियमशास्त्र, किर्तनांनी, इजाया प्रवक्त्याच्या ग्रंथांनी कितें सक्कड सडवणदाराक ह्या संवसारांत राखून आसलेले, कितें जेजून कुर्सार मरण पावले, हे सगळे अचानक घडले न्हय, ते एक एक्सिडंट न्हय, बगार हे सगळें देवाचें योजन. देखून भियोवची गरज ना, निराशा भोगची गरज ना, बगार हे सगळें देवाचें योजन आनी सगळें देवाच्या योजना प्रकारच जाला. कुर्साच्या मरणा मुखांतर सोम्यान सोडवून आमकां दिल्या, मरणाचेर राजवटकी चलयला आनी सोम्यान आमची सोडवण केल्या. देखून भावांनो आनी भयणीनो, आज पास्कांचो काळाचो तिसरो आयतार आचरण करता आसतना आमच्या भावार्थाची बुन्याद जावन आसा पुनर्जीवन क्रिस्त. येदोलोसो हांवें म्हणलें वडोलो सांपावलाची उतरां. सर क्रिस्त जिवन जावंक ना, आमच्या भावार्थाक मोल ना, अर्थ ना, पूण आमी जाणाव क्रिस्त खरोच जिवन जाला. देखून सागोस्तीन म्हणटा सोमी खरोच जिवन जाला. देखून आलेलुया आमचें गायन, देखून जावं दी तेच आलेलुया आमचें जिवन. सोम्याक आमी किर्तन गावया, स्तुती गावया, त्या क्रिस्ता खातीर, पुनर्जीवन क्रिस्ता खातीर जियेवया, ताका आमी साक्ष दिवया आनी ताच्या पुनर्जीवनपणांत आमी वांटेली जावया. तर ती कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आमेन. एकाच देवाक सत म्हणटा, सर्वदार बापतो, सर्ग आनी पृथ्वीचो, दिसत्या आनी नादिसत्या सर्व ससोर असणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा. देवाचो एकलोच पूत तो सर्व काळा आदी बापा जावन जल्माला. देवा जावन देव, उजवाडा जावन उजवाड, खऱ्या देवा जावन उपजलो खरो देव. तो देवा जावन जल्माला, ताका रसूंक ना. बापाच्या सैंबासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आम्हा मनशा बसत आनी आमच्या सोडवणे बसत सर्गार तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे बसत पोन्स पिलाताक ताका कुर्सार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसले, ताका निगे पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गाक चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो. ताच्या राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा, ईश्वराने जीव दातार तो बापा आनी पुता जावन जाला
बाबा आणि पुता बराबर तगाय समसर्गो नमस्कार आणि महिमा भवो प्रवाद्यावर वेदो उलयलो एकच पवित्र कॅथोलिक आणि दर दुधावर स्थापलेले सभेक सत्मानता पातकांच्या भक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान असा म्हणून मानता आणि मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. आमचो भावार्थ आमी प्रगट केला. असो भावार्थान आमची मागणी ते सवा सर्गींच्या बापा समोर आमी भेटोवन दिवया. बाप्पा होवी सभेच्या मुखेल्यांनी पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्तचे स्वार्थ प्रसार करूंक आनी ताची वळख हेरांक दिवच्या मिसावांत तांकां उर्बेस्त कर म्हूण मागता हांव. बाप्पा आमचे मागणे आयक. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्रांत मोगाचें शांती समाधानाचें वातावरण रस राजकीय फुडाऱ्यांनी तांची जबाबदारी जोगासणेन पाळूंक जाणवाय दी म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. आख्ख्या मनशा कुळान आनी सगळ्यांनींतल्यान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांनी तुवें जोडिल्ले सडवणेचो फळ आनी आनंद भोगूंक फावो कर म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. तुज्या पुता जेजूक आमी ताच्या उतरां आनी पवित्र येवकरिस्ताद्वारी भेटून सदांच ताचे कृपेन वाडत वचूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. सोमेस्त प्रायवंत आनी पिडेस्त भावा भयणींक बरी भलायकी मोतीचें समाधान फावो कर. तांची सेवा करतल्यांक आनी विविध रितींनी आदार दितल्यांक तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. संवसाराच्या सर जाग्यांनी शांतीचे रास स्थापीत जावन सर लोकांनी एकामेकाच्या गरजांक स्पंदन करून आनी माया मोगान जिवंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्लेल्या आमा समेस्तांनी मागण्याच्या स्पिरितान जिवंक तशेंच एकामेकाचो मोग करून बोगसाण्याच्या आनी सेवेच्या स्पिरितान जिवन तुज्या पुता पुनर्जीवन जेजूची वळख हेरांक दिवंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडीभर आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. अशें जावन आमच्या देशाचे जे रालेली जावंचार आसा आमी सगळ्यांनी आमची जबाबदारी वळखून घेवंक आमी हर एकल्यानी आमचें मत चलोवंक ही जबाबदारी आमी समजून घेवंक अशें जावन देवाचो आदार मागया. बरो सरकार आमकां फावो जावचे खातीर सकट धर्माची हक्कां वळखून घेवचो सरकार आमकां मेळोवंक आमी सोम्या लागीं मागया. तशेंच दाव सडून आसा उदक उणें जाला जायतो लोक उदक नासतना कश्टून आसा. बरो पावस आमकां सोमी फावो करून दी अशें जावन रयतांक ह्या कृशेचेर बरो पावस तशेंच पियोंक उदक आमकां सोमी दराळ रितीन फावो करून दी म्हण मागया. सर्गींच्या मोगाळा बापा कालतेपणी तुजे मुखार भेटोवन दिली मागणी दयेन तूं आयक. तुमच्या गरजांक तूं पाव. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. Why
असो सासणी पिवन करता कष्टा वावरा सोफो तुम्हें मुझे होता तू कस बेडोन दिवचा माका तुम्हें रसला माका तुम्हें रसला म्हज्या भाव भयणीनो आमचे हे बलिदान सर्व दिदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेत्या पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेव. भोव दयाळ बापा संवसाराच्या सगळ्या पातकांचे तुका फारीकपण आनी मनशाक बक्षाने दिवच्याक जेजूच्या मरणाची गरज आसली आनी समेस्तांक तुजें दैवीक जिवीत फावो जावच्याक तो पुनर्जिवंत जावंक जाय आसलो. ही तुजी मोगाची येवचन वळखून जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणाचें बलिदान दिनवाशी काळजान आमी तुका समर्पिताव आनी आमच्या काळाच्या समेस्त मनशांक ते फायद्याचे जावं म्हूण मागताव. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वागणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण आदी करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दाबाजान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा तो समसो शाराती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदम बली जावन मारलेलो आनीक तो मराना पूण सासनाक आसा जिवो देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी हे दादा का जय जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय. बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच बरे जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वरावतले
हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर्तसो गुट बरगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता, तुझे पुनर्जीवंतपण आम्ही परगटता. तुझ्या येण्याक सुम्या जेजू आम्ही बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवासताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागताव. सर्वेस्पराक ह्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पाऊल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या जखी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकुळत कर. तांकां आमच्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. अंगवार मरी देवाचे माय संगाती, भगेवन जुजेतीचो पती, भगेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनांत धरून सम्यान शिकयले प्रार्थन आमी संगता म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जाव, तुझी खुशी सरकार सदा तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां दाळलेन पडोवंक दिनाका पण वायटांतले आमकां. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवश नत्रेकतल्याक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. हो पुनर्जीवंत क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपण लाभलेली आमी सुभागी. तुझे भितर येवचे म्हाका भाग पवना पूण ज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
जेसू गवळ्या बऱ्या दितो जिवीत म्हाका जेसू क्रिस्ता करया दयेन तो पाव म्हाका जेसू गवळ्या बऱ्या दितो जिवीत म्हाका जेसू क्रिस्ता करया दयेन तो पाव म्हाका खरें सत्तरी वाट खरें जिवीत आमचे खरें मीठ प्रत्वेचे पुनर्जीवन पणकीण आमच्या भरवशाचे देणे क्रिस्तायाचे जेसू गवळ्या बऱ्या दितो जिवीत म्हाका जेसू क्रिस्ता करया दयेन तो पाव म्हाका जेसू गवळ्या बऱ्या दितो जिवीत म्हाका जेसू क्रिस्ता करया दयेन तो पाव म्हाका तुजे वेंची येना जेसू गवळ्या बऱ्या दितो जिवीत म्हाका जेसू क्रिस्ता करया दयेन तो पाव म्हाका जेसू गवळ्या बऱ्या दितो जिवीत म्हाका जेसू क्रिस्ता करया दयेन तो पाव म्हाका प्रार्थुया प्रितीच्या बापा मोनान घुस्पल्ल्या पूण संतोष बरी जाल्ल्या आशिसां बरी ह्या सर्गेच्या जेवणांत पुनर्जिवंत जेजूक आमी भावार्थान देखला आपुडला आनी मोगान वेंगायला येदे व्हड भाग आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासताव ताज्या कश्टा मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो अर्थ समजूंक दिसान दीस आमची मोना उगड आनी आमचे भोंवतणी आशिल्ल्या मनशां मदें बोगसाणे आनी नवें जिवीत दितल्या जेजूक ताज्या आज्ञे प्रमाणे साक्षी दिवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटा हालेलुया हालेलुया देवाचे व्हड उपकार हालेलुया हालेलुया सताच्या उसवाडान आमी सरया संवसारान पुष्टी जावन जिविता काळान सरया संवसारान एका ताळ्यान सरया आमी मुखार सदां नितीच्या
वाटे नीट सोलो सोम्यादी आधार समाधाना एका ताळ्यान सर्यामी मुखार सतानी तिचे वाटे नीट सोलो सोम्यादी आधार समाधाना संतोषानी दुखेवून आमी सल्या संसारात कष्टा मोदी भरवसून सल्या संसारात एका ताळ्यान सर्यामी मुखार सतानी तिचे वाटे नीट सोलो सोम्यांदी आधार समाधाना मुखार पुता सोवे आमकार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवान कृष्णाचे कृपेन आमच्या दुस्मनांतले बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.